सेवा पखवाडा म्हणजे पूर्ण पंदरवडो वेगवेगळ्या कामां खातीर वेगवेगळ्या स्किम्स इम्प्लिमेंट करपा खातीर वेगवेगळ्या लोकांच्यो वेगवेगळ्या तरेच्यो सेवा करपा खातीर करची अशें म्हणून प्लॅन केलो. त्या प्रमाणे वेगवेगळे कार्यक्रम मडगांवां आमी घडोवन हाडले. म्हाका संदी मेळ्ळी की बीच सेफ बीच ताचो एक कार्यक्रम आशिल्लो. सुरक्षीत बीच, स्वच्छ बीच, स्वच्छ हे ताजेर म्हाका म्हाजोड्डे वचून त्या दिसा पार्टिसिपेट जावन म्हाजोड्ड्या भुरग्यां बरोबर पंचां बरोबर सगळ्यां बरोबर एक बीच क्लीन करपाची संदी मेळ्ळी. त्या दिसा मागीर हांगा रक्तदान जालें. भारतीय युवा मोर्चाच्या वतीन अपोलो हॉस्पिटलांत रक्तदान केलें. जैन समाजाच्या वतीन रक्तदान केलें. तातूंतय पार्टिसिपेट जावपाची संदी मेळ्ळी. मागीर युनिटी इन डायवर्सिटी हो प्रोग्राम रविंद्र भवनात जालो. तातूंतय बरें पार्टिसिपेट जालें. पयर इंटेलेक्च्युअल्स अशे जे मडगांवचे सिलेक्टेड लोक आशिल्ले तांचे बरोबर एक इंटरेक्शन दत्तेश पर्वळेकार हाणें मोदीज फॉरेन पॉलिसी हाचेर एक टॉक दवरिल्लें. ताचे बरोबर एक इंटरेक्शन तोय कार्यक्रम बरो जालो. आनी आतां एक म्हत्वाचो प्रोग्राम जो आसा गांधी जयंती. त्या गांधी जयंतीच्या निमित्तान आनी एक प्रोग्राम दिल्लो प्रायम मिनिस्टरान. तो म्हणजे लोकल वोकल फॉर लोकल. म्हणजे जे पळय लोक लोकली प्रोड्यूस करता कितें तांचे खातीर लोकांनी तांचे माल घेवचो, तांकां एक एक्झिबिशन करचें. आनी त्या निमित्तान आमी दैवत समाजाच्या हॉलांत आयतार दीस सकाळीं 9 ते सांजे 7 पर्यंत वेगवेगळे स्टॉल्स लोकल लोकांचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्साचे वेगवेगळे जे कितें प्रोड्यूस करता तांकां सगळ्यांक आपयल्यात. जवळ जवळ 25-30 स्टॉल किंवा मायक सुद्दां जावपाक शकता. रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा. तांचे ते स्टॉल्स लायतले. सगळे फ्री तांकां म्हणजे स्टॉल्स लावपाचे येवपाचें कांय ना. तांणी फक्त येवन आपले कितें प्रोड्यूस आहा तो विकपाचो. आनी तातूंतल्यान एक मॅसेज दिवपाचो प्रयत्न केला की लोकलाक इम्पॉर्टन्स दिवचें लोकांक. आनी आतां जालां सगळें कोण ऑर्गॅनीक रोयतात तांचे लोक घेतात. सगळे प्रिफरन्स ताका करतात. दुसरी गजाल त्या दिसा 11 वरांचेर भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे हाच्या हातांतल्यान त्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन जातलें. आनी थंय आमी गांधी जयंतीचो एक कार्यक्रम थंयच घडोवन हाडटले. गांधी जयंती आनी लाल बहादूर शास्त्री जयंती हाचो एक कार्यक्रम त्या निमित्तान ह्याच हॉला भितर जातलो. दुसरो एक कार्यक्रम आशिल्लो की टीबी पळय आसा ती हिंदुस्थानांतल्यान पूर्णपणे काबार करची. म्हणजे यू एक्चुअली सामकें ह्या कोणाक ती उरपा जायना देशांत अशें म्हणून ताणें एक रिक्वेस्ट केल्ली की सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी कार्यकर्त्यांनी पेशंट्सांक एडॉप्ट करता. आनी हिंदुस्थानभर हो कार्यक्रम चालू जाल्लो. ताची 2 तारखेक सांगता जातली. मडगांवां जेन्ना आमकां बातमी मेळ्ळी तेन्ना तांचे कडेन 11 पेशंट आशिल्ले बुडिल्ले. 11 पेशंटांक आमी काल डिसिजन घेवन आमचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी मेळून आमी तांकां एडॉप्ट केल्या. तांची एक सिक्रेसी दवरल्या तातूंत भितर. पेशंटांची नांवां कांयच कोणाक डिस्क्लोज करपाक मेळना. आनी डोनरांची नांवां त्या पेशंटाक सांगना. म्हणजे जो कार्यक्रम जाता तो कार्यक्रम तुगेलो हांगा जाता. आमी अर्बन हेल्थ सेंटराकूच फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आमी अर्बन हेल्थ सेंटराकूच कार्यक्रम दवरला. तांचें एडॉप्शन म्हणजे कितें की तांचें जें पळय लिस्ट आसा तें लिस्ट तुवें मार्केटांतल्यान घेवन थंय व्हरून अर्बन हेल्थ सेंटरा कडेन दिवपाचें. तें मागीर कोणाक पावोवपाचें पेशंटाक तें पावोवप. सो पेशंटाक म्हणजे जो दिवपी आसा ताकाय कळना आनी जो घेवपी आसा ताकाय कळना अशी ती स्कीम आसा. तातूंतल्यान फाल्यां आमी 11 पेशंटांचे सकाळ तुमी मेळ्ळे जाल्यार तुमकां अर्बन हेल्थ सेंटराकूच कार्यक्रम दवरला. आनी ते आमी तांचे कडेन 11 जाणांच्यो 11 पिशव्यो आमी तांचे कडेन त्या दिसा हँड ओवर करता. त्या निमित्तान फाल्यां देवत्या समाजाक जो कार्यक्रम आहा थंय एक आमी हेल्था कडल्यान टायप करून एक कावंटरच दवरला वॅक्सिनेशनाचो. जाल्यार कोणाक वॅक्सिन कोणी उरला जाल्यार डोस घेवपाक येतलो जाल्यार ताच्यांनी थंय घेवपाक जाता. त्या निमित्तान जागृताय जातली. आनी कोणी जर उरिल्लो आसलो डोस घेवपाचो जाल्यार ताच्यान थंय ताका डोस दिवपाची वेवस्था केली वतली. तातूंतल्यान आनी मातशें लोकांक खूश मेळपाक शकतलो. पब्लिसिटी जातली. लोक कोण एक्झिबिशनाक पार्ट घेवपाक येतलो तांकांय बऱ्या पडटलें. हांव सगळ्या कडेन मागता जनरल पब्लिकाकय आव्हान करता की सिन्स सगळे लोकल स्टॉल्स आसतले लोकल लोकांचे खावपाच्यो वस्तू कितें आसा सगळे लोकलच आसतले. आनी ताका लागून तांचे कडेन मागता की तांणी मोठ्या प्रमाणाचेर ह्या हॉलांत भेट दिवची. ह्या हॉलांत येवचें आनी तांणी एनकरेज करचें लोकांक म्हणजे वस्तू घेवपाक. तांच्यो वस्तू घेवन जे पळय कोण तयार करतात त्रास काडटात अशें तांकां आतां दिवाळी लागीं आहा
फॉर एग्जाम्पल हांव बंगाल गुजराती समाजाचे तांकां सांगता जाल्यार आमी सगळे तांची भुरग्यां स्पेशल चिल्ड्रन आहा ती पणट्यो तयार करता, ल्हान ल्हान आकाश तरेतरेच्यो वस्तू तयार करता. तांकां म्हणटा तुमी एक स्टॉल घाला, तुमकां तुमच्यो वस्तू कितें जाल्यार खपतल्यो त्या निमित्तान. हांव सगळ्यांक तुमच्या मार्फत सगळ्यां कडेन विनंती करता की तांणी मोठ्या संख्येन आयतार दीस थंय पार्टिसिपेट जावचें आनी लोकल लोकांक एनकरेज करचें. गांधी जयंतीच्या निमित्तान एक क्लिनलीनेस ड्रायव्ह भारतीय जनता युवा मोर्चान ऑर्गनायज केला. तो आयतार दीस सकाळ फुडें आमी 7:30 फूट ब्रीज आसा म्हणजे कोकण रेल्वे स्टेशनाच्या ह्या सायडीन आख्या सायडीन थंय आमी जमून थंय आमी थोडो स्टॅच आहा तो क्लीन करपाचो त्या दिसा प्रयत्न करताले. आयतार ताची सुरवात क्लिनलीनेसाची सुरवात थंय करतात. ताच्या सामान दिसता त्या दिसा 2 तारखेक आनी थंय दवरला प्रोग्राम. तूं सांग. वोकल फॉर लोकल तशेंच आमी एक टॅलंट शो ऑर्गनायज केला. सगळ्या भुरग्यां खातीर टॅलंट शो म्हटल्यार हो तेजो कसलोय टॅलंट शोवाचें नांव नासतना मारगांव गॉट टॅलंट. तुमची कसली कला सादर करपाची थंय सिंगींग, डान्स जावं कसलो मॅजीक शो जावं आनी कसली मिमिक्री तरेतरेचे तुमचे कसले टॅलंट आहा ते सादर करपाचे आनी तर विनर्सांक आमी प्रायज मनी आनी एक ट्रॉफी दवरली. देवेंद्र भवन. आनी हे जे आतां स्पर्धा आसतली ती फक्त मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मजालीक आसतली. ना त्या निमित्तान दवरला. कितें आसा थंय दवरला जाल्यार कितें आसा फूल ब्लॅक वता आनी कितें तरी हातूंत कितें आसा की कितें तरी थंय स्टॉल घातला बरो पूण एक लोकांक कितें तरी एंटरटेनमेंट जाय. एक्टिविटी चालू आसा अशें एक्टिविटी कितें तरी करता. एक्टिविटी चालू आनी आमी मर्यादीक दवरला मडगांव कित्याक आनी भुरग्यां ते ताच्या त्या मार्फत भुरगे येतले, भुरग्यां बरोबर आवय बापूय येतले. ताचो परिणाम सेलाचेर जावपाक शकता आनी मातसो बरो सेल जावपाक शकता. सर मडगांव म्युनिसिपालिटीन कॅन्डिडेट कोण आसतलो तें ठरयतलें. आतां हांव एकलो ना न्ही, परत म्हाका घालता. हांव एकलो ना, आय एम पार्ट ऑफ बीजेपी लिडरशीप विल डिसायड अलॉंग विथ मी. मडगांवां कितें कॅबिनेटाक संदी केल्या मडगांव कितें तें कॅबिनेटाक आमी पळोवंक जालो न्हू. कोण म्हाका मुख्यमंत्री करता, कोण म्हाका आनी कितें करता, तरेतरेच्यो बातम्यो येत आसता. ताजेर हांव आनी कितें सांगता. म्हाका काय खबर ना, म्हाका सद्या तरी काय. सगळ्यांत पयले न्यूज कितलो मेळटा म्हाका पत्रकारांकडल्यान केन्ना केन्ना मेळटा. आजचे मी फोन हांगा पत्रकार विचारता म्हणून म्हाका मेळटा. पूण खूब फावटी पत्रकार म्हजे कडल्यान कन्फर्म करून सुद्दां खरें घालना. भाजपाचो पकवाडा कडेन जाता पळय जालो की जालो आसा 2 तारखेक काबार जालो आसा जालो. कोणाकूच खबर ना हांव प्रेसाक तर खबर ना, नाही. न्यूजय खबर ना आनी लिपून लिपून केलो काय कितें हांव मातसो लेट जाला. हांव पयलींच जाला. पयलींची भाजप सोंपली दिसता. मारगांव म्युनिसिपालिटी इलेक्शना खातीर कोर्टान सुद्दां वयची पडलें. सो हाजेर तुमचें कितें सांगपाचें? पळय मडगांव म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन हें म्युनिसिपल एक्टा प्रमाणे जावपाक आनी तें एक्टा प्रमाणे जालां इतलेंच हांव सांगपाक शकता. कोण कित्याक वता कितें करता तें म्हाका ना. पूण मडगांव म्युनिसिपालिटी इज गवर्न बाय म्युनिसिपल एक्ट. म्हाका दिसता तुका दिसता ताका दिसता ताजे भशेन म्युनिसिपालिटी चलना. म्युनिसिपालिटी देर इज ए म्युनिसिपल एक्ट. That act has to be followed. If it fails to follow that act, then you can get strictures against the people who don't follow it. माझ्या माहिती प्रमाणे ऍब्सोल्युटली कसलेच प्रॉब्लेम जायना आसतना म्युनिसिपल एक्टा प्रमाणे डिसिजन तांणी घेतला. सर तुम्ही जर बीजेपी गेलेला Private agent. I just held a meeting with some of the senior officers, including Urban Development Secretary in Benjin. We are working out plan. Within 15 days, we will come. I think I knew earlier. Power पडायला तो 6 जाता पळय म्हणजे त्यासाठी इमिडिएटली काम सुरू जाता म्हणून. आज काय फाल्यां नोटीस येतली. हाजेर आयलो. नाही हांव
फाटले खेपे तें काम टेंडर जालें. इलेक्शनाच्या पयलीं टेंडर जालें. टेंडर जावन बीड एकच बीड आयली, सिंगल बीड. इट वॉज क्वायट हाय. ताका लागून तें टेंडर तांणी कॅन्सल केलें. ते कुड नॉट, तांकां हें ना अमके पर्सेंटेजी वयर आसल्यार दे कांट एक्सेप्ट सिंगल बीड. सो ते परत मॉडेलिटीज करून परत आतां टेंडर ऑलरेडी अप्रूव जाला. आनी ते म्हज्या मतान आज किंवा फाल्यां केन्नाय आज आयले जाल्यार नो प्रॉब्लम. फाल्यां पळय इट इज गॉन फॉर प्रिंटींग इन न्यूजपेपर एडवर्टायजमेंट. सो दे आर कॉलिंग बिड्स. आज आयला पेपराचेर आयला. हांवें पळोवना. ना फाल्यां परत येतलें. ना ना फाल्यां परत येतलें. इट इज गोइंग टू बी 6 लेन ब्रिज. परमनंट प्रॉब्लेम सॉल्व. 2 वर्सां खातीर न्ही, 4 वर्सां खातीर न्ही. इट इज परमनंट प्रॉब्लेम. लोकांक रिलीफ सारकें. पार्किंगाचो प्रोजेक्टाची काल म्हजी पयर मिटींग जाली. त्या दिसा हांवें रिव्यू केला. तांणी ऑलरेडी प्लॅन कन्सल्टंट अपॉयंट केल्लो सुदान. ताणें प्लॅन रेडी केला. प्लॅनाचें प्रेजेंटेशन कदाचित सोमाराक म्हाका दाखयतले ते आमकां. म्हणून बाकीच्यांनी खूब जाणांनी इंट्रस्ट घेतला. ते प्रेजेंटेशन जातकीर देन दे वील कॉल फॉर द बिड्स. लोहया मैदानाचें सेकंड फेजीचें काम उरलां. ते आतां ताजेर थोडी डिसिजनां जावपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल आमी ते एग्री जाल्ले की ट्रान्सफॉर्मर वील बी शिफ्टेड. पावर मिनिस्टर हेज ऑल्सो एग्रीड. तांणी इन्स्ट्रक्शन्स दिले. फक्त तें इतली जॉयंट मिटींग घेवन इन्स्पेक्शन घेवन फुडल्या विकाक खंय घालपाचो, लोकेशन करपाचें, मागीर पावर शटडावन करचो पडटा. 2-4 दीस हो घेवपाचो आनी ट्रान्सफॉर्मर शिफ्ट करपाचो. प्रायोरिटी ट्रान्सफॉर्मर शिफ्टींग इज ए मस्ट अशें म्हाका दिसता. पार्किंग लॉट खंय जावपाचो? पार्किंग लॉट फिश मार्केटान टेंडर जाल्लें सेम प्लेस. ते आतां परत रिडिजायन करतात. ते मातशें कितें चेंजीस बी जाय जाल्यार करून तेंच्यांनी गिव अ प्रेजेंटेशन. वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर बाबूश मंदिरात सांगल्या तेन्ना 18 म्हयन्यान सांगल्याचो ना प्रॉब्लेम प्रोसेस बाबूश उचलात घेवन जेन्ना पळय ताणें एश्युरन्स दिल्ली त्या प्रमाणे प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो आहा. लेविन्सन मार्टिन इज परमनंटली मॉनिटरींग. इनफॅक्ट ह्या 2-4 दिसांत one junior engineer of the municipality is permanently posted there with the office there. And one person from sewerage corporation will be posted there, solid waste management corporation. Levinson has agreed to post one man of his office directly there. Both will coordinate and try to see that day-to-day basis they will monitor social.